हांव वेलकम करता आसतना म्हाजे वांगडा आसा गोवा डिस्ट्रिक्ट सोसायटी रजिस्ट्राराचे तर्फे डिक्लेअर जाल्ले गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे तर्फे अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमांचे यंगस्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड इम्तियाज वेपारी तशेंच अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमांचे सिनियर आमचो जो जनरल सेक्रेटरी आसा एक्स चेअरमॅन ऑफ आमचो उर्दू मिडियम सेक्शनाचो आनी जनरल सेक्रेटरी आतांचो आमचो शेख रियाज तेन्नाचो जो मॅनेजर मुर्तुजा आनी आतांचो जो आसा ट्रेजरर आमचे मदीं आसा आमचो PTA चेअरमॅन आतांचो इलेक्टेड जो आसा एक्झिक्युटीव मेंबर बॉबी माथूर आमचो इलेक्टेड एक्झिक्युटीव मेंबर अनवर आमचो एक्झिक्युटीव मेंबर जो आसा शुएब आयज प्रेस घेवपाचें कारण आसा आमकां खुशी भोगता की न्याय जो आसा एट लास्ट जो आसा न्याय म्हाका पयलीं न्याय मेळ्ळलो 1 म्हयनो पयलीं जेन्ना म्हाका अनऑफिशियली जो आसा सस्पेंड केल्लो विदावट एनी ग्रावंड एक पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स अशरफ पंडेलाचें म्हणणें आसलें की पॉलिटिकल दबाव आयलो आपल्याचेर आपल्याक जबरदस्ती व्हेलो धरून आनी म्हाजें सस्पेन्शन जें आसा करपाक लायलें आनी हेजें कारण जेन्ना ताका हांवें विचारलें तेणें म्हाका सांगलें BJP तूं BJPन जो इतलो जो आसा जें काम करता हें खंय तरी जें आसा आयज ऑपोजिशनाक जें आसा दुखपाक लागलां आनी तेका लागून जें आसा तुका सस्पेंड करपाक जें आसा म्हाका एक्स मिनिस्टरान जें आसा जबरदस्ती करपाक लायल्या तुजें आमकां कांयच मेळना सस्पेंड करपाक तरी पूण कितें ना कितें तुका कारण सांगून जें आसा सस्पेंड करपाक जाय हांवें ताका सांगलें की बाबा तूं म्हजो फ्रेंड वी शूड सीट वी शूड टॉक एंड एक सोल्युशन येवपाक जाय तो म्हणपा ना आपल्याक म्हणपालो एक एसिस्टंट डायरेक्टर आसा हेणें म्हणपालो आपल्याक सांगलां की आपूण जें आसा सपोर्ट करता आनी तुका सस्पेंड करपाक लागून आपुणूय जें आसा तुका हेल्प करता आनी पॉलिटिकल दबाव जो आसा तेजेर हाडलो आनी त्या ग्रावंडाचेर म्हाका हें सगळें षडयंत्र करून जें आसा म्हाका सस्पेंड केलो सस्पेंड करतरी जें आसा 15 दिसां भितर डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन जें आसा हेणें हियरींग दवरलें आनी हें हियरींग दवरून जें आसा दूध का दूध पानी का पानी जालें सगळें तथ्य आनी सत्य पळयलें डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान आनी म्हाका जें आसा क्लीन चीट दिली आनी जितले एलिगेशन्स लायले हे सगळे एलिगेशन जे आसा नल एंड वॉइड केले आनी म्हाका पयल्यान सांगलें की तुवें जें आसा फ्रेश FIR जें आसा हे चेअरमॅनाचेर करपाक जाता की जो चेअरमॅन आमचे स्कुलाचे रजिस्टर जो आसा हो हक्क हेडमास्टर आसता मास्टर रोल दवरप मास्टर रोल व्हरप हो हेडमास्टरचो आसा रायट आमचो जो आसा जो बूक आसा आमकां एक दीस 12 मेळ्ळो आमकां मास्टर रोल जो आसा हो 12 मेळ्ळो सकाळीं हांगाच्यान घेवन वयतालो सकाळीं 12 जो आसा आमकां मास्टर रोल मेळ्ळो आमचो पिवनाक धाडून जें आसा मास्टर रोल आमकां हाडपा पडलो असलें जें आसा कर्तूब जें आसा कॅबिनाक जें आसा लॉक मारलें विदावट एनी वॅलीड रिजन जेन्ना एक हेडमास्टर सस्पेंड जाता तेका जें आसा बाकायदा तितून जें आसा तुका बसपाची ज्यो आसा सुविधा करपाक जाय हेडमास्टर म्हणटा तो कोणी रस्त्यार चलपी जो आसा पण जो आसा वन आसता तेका काडून तुवें डायरेक्ट सस्पेंड करता तेका सस्पेंड करतरी कायदे आसता आनी कायद्यान जे आसा नॉर्म्स आसता प्रेसार वचोन खंयचेच जे आसा तुवें हेडमास्टर सस्पेंड जाल्यार जेन्ना पसून तुका एप्रुवल मेळना तुवें प्रेसार वचोन जे आसा एक्सप्रेस करपाक जायना मॅनेजमेंट सस्पेंड करतरी जे आसा पयलीं प्रेसार गेली आनी प्रेसार जेन्ना हें जाल्लें म्हाका चेअरमॅन सांगता ना आमकां खंय पॉलिटिकल दबाव इतलो आसलो मंत्रीन आमकां फोन केलो तूं कशे भाशेन जे आसा उरफानाचे प्रेस कॉन्फरन्स घे आतां हो मंत्री कोण ह्या मंत्रीक जो आसा कितें इंट्रस्ट आसा उरफान मुल्लाक जो आसा अंजुमनांतल्यान काडपाचो ह्या मंत्रीक जो आसा कसलो इंट्रस्ट आसा ह्या मंत्रीक जो आसा कोणाचो दबाव आसलो हो मंत्री कोणाचे जे आसा दबावाचेर काम करता हो मंत्री BJPचे अगेन्स्ट कसो काम करता हें आयज जे आसा ह्या मंत्रीक जे आसा उत्तर दिवपा पडटलें आनी ह्या मंत्रीकूय जे आसा आमी वगी रावपाचें ना टायम पडलो जाल्यार ह्या मंत्रीच्या घरा कडेन वचपाक सुद्दां आमी तयार आसा टायम पडल्यार हो मंत्री जो आयज भारतीय जनता पार्टीन जे आसा दबाव हाडून आमचे जे आसा मनशांक मुस्लीम कम्युनिटीचे मदीं जे आसा फूट घालपाचो प्रयत्न करता आपूण जे आसा घरान बसून ह्या मंत्रीक विशा आमी आयज वगी रावपाचें ना हांव क्लियर जे आसा शब्दांनी जे आसा एक मंत्रीक सांगूंक सोदता हो जो एक्स मिनिस्टर आसा जो एक्स मिनिस्टराच्या दबावा खाला हेमी आयज जो आसा इतलो व्हडलो षडयंत्र करपाचो प्रयत्न केला अननेसेसरी एलिगेशन घालून आमचेर जे आसा आमच्या भुरग्यांचेर जे आसा जे पक्षाक काम करताले आनी सगळे जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे एक्झिक्युटीव मेंबर्स आसले सगळ्यांनी जे आसा मोर्चाक काम केला आमचो रियाज भारतीय जनता पार्टीचो जे आसा आयज जे आसा एक्झिक्युटीव मेंबर जे आसा मायनॉरिटी मोर्चाचो जनरल सेक्रेटरी आसलो आमचो बॉबी जो आसा
सेक्रेटरी आसलो, मुर्तुजा जो आसलो, खंय तरी जो आसा आयज इलेक्टेड भारतीय जनता पार्टीचो लोकल पंच आसलो, हे सगळ्याक खंय ना खंय एक वांगडा काडून आमकां टार्गेट करपाचो जो आसा प्रयत्न जे आसा केल्ले कडेन आसा. आनी हाचो उद्देश कितें तें कळना. बट आमी खंयच मिडिया मुखार गेले ना. आमी आमची फायट आमी जे आसा लिगल जे आसा पॉयंटान जे आसा आमी फायट केली. आमी रेजिस्ट्राराक अपील केली आनी अपील करता आसतना इम्तियाज बेपारीन सगळे तथ्य मांडले. 21 जानेवारी 2024 जी मिटींग अशरफ पंडियालान दाखयल्या, ही मिटिंगान 90% फ्रॉड सिग्नेचर्स. 1 आनी 2 न्हू, 90% फ्रॉड. सगळे सिग्नेचर हाणें घरान बसून मारल्या. आपुणूच सगळे सिग्नेचर मारल्या. 90% तुम्ही सिग्नेचराचे तुम्ही समज पळयत सगळे सिग्नेचर्स सगळे सिग्नेचर जे आसा हाणेंच मारल्या. तुम्ही सिग्नेचर पळया, राउंड शेपान सगळे सिग्नेचर आसा. आणि मारता आसतना मनशाक इतली अक्कल आसपाक जाय की आपल्या जो ओपोनंट आसा तेजी सायन आपण मारप ना म्हणून. हांगा जे बसले आमी जे बसले आमचीय सायन मारल्या. आमचे जे स्टाफ आसा तेंचीय सायन मारल्या. आमचे कडेन तुमचे कडेन उबो आसा शकील, तेजी सायन मारल्या. आमचो अनवर नारगी हेची सायन मारल्या. हेच्या चल्याची सायन मारल्या. पण तुका इतली एटलीस्ट अक्कल आसपाक जाय की आपूण कोणाची सायन मारूं आणि आपूण कोणाची सायन मारपाक जाय म्हणून. विदिन 1 day he sat at his home and he signed himself around just 90% bogus signatures. मनीस कोण जे नाच गोंयान तेंची पसून सायन मारल्या. कोण सौदी अरेबिया भुरगो आसा तेजी पसून सायन मारल्या. अशें करून फ्रॉड करून कशेय कारणां करून जे उर्फान मुल्लाक सस्पेंड करपा जाय. एकूच हेतू घेवन जे आसा हेणे जे आसा ही आपली जे आसा मिटींग करून दाखयली. फ्रॉड सिग्नेचर्स करून जे आसा मिटींग दाखयली. आणि फ्रॉड सिग्नेचर करून आपण कोणा करता हो फ्रॉड सिग्नेचर करून कोणाक अपॉइंट करता? जे मनशाक अंजुमन इस्लामात मुस्लिमांचे बायलॉजा प्रमाणे, सिन्स आय एम ऑल्सो द लायफ टायम मेंबर, बायलॉजाचे प्रमाणे तू कोणाक मेंबर घेता जाल्यार यू हॅव टू कॉल जनरल बॉडी मिटींग, यू हॅव टू इश्यू द पब्लिक नोटीस, यू हॅव टू गिव्ह टू द प्रेस. नथिंग हॅज बीन गिवन. ही हॅड नॉट ओबे एनी बायलॉज. तेणे बायलॉज कॉन्स्टिट्युशनाचे कसलेच जे आसा बायलॉज ओबे करूं ना. आमकां कसलीच नोटीस दिवना. बोगस सायनो हांगा बसून फ्रॉम सिरियल नंबर 894 टू 912 हे बोगस सिग्नेचर मारून तेणे जे आसा बोगस बायलॉज दाखोवन तेणे जे आसा हांकां मेंबर्स केले आनी हांकांच हाडून रियाजाचे कुर्शेर बसयलो. हांकां बायलॉज नासतना हांकां जे आसा मिटींग घेनासतना हाडून आमचे जे आसा जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा हेंचे चेअराचेर हांकां बसयलो. आनी हो मनीस जो आयज उलयता की आपूण चेअरमॅन म्हणून आसलो एक्स, हेणे जे आसा आमचे मेंबराचे चलयेचे पसून हाणें पयशे घेतल्या. वी आर गोइंग टू कम विथ FIR कॉपीज. आमचो फ्रेंड जो मुन्ना आसा हेजे भयणे कडेन बसून जे आसा जॉब दिता म्हणून जे आसा हाणें पयशे घेतलेले आसा. आणि ते पयशे घेतले हांगा घेवना. अकबर मुल्ला जो आसा शिरोड्यार रावता त्याच्या घरा कडेन अकबर मुल्लाचे घर दाखोवन जे आसा हेणी पयशे घेतल्या. आनी वी आर कमिंग विथ दिस विथ FIR विथ दिस ऑन दिस चेअरमॅन जो एक्स आसलो हेणे लोकांचे गव्हर्नमेंट जॉब दिता म्हणून पयशे घेतल्या. आणि एका आमी वगी रावपाचें ना. कोणी मंत्री पडूं कोणी एका सालवाकर पडो तेजेरूय जे आसा आमी कंप्लेंट फायल करतले. आणि आयज इतले सन्न जाले आमी जे आसा FIR केली. मायनापुर्ती पुलीस स्टेशनाचेर जे आमी FIR केली. आमकां जे आसा पूर्ण जे आसा टेको जो आसा लिगल प्रमाणे आमच्या एडवोकेट हायकोर्टाक हेणे हायकोर्टाक जे आसा सगळे फॉर्ज मेल्ले मनशाचे फेक डॉक्युमेंट दिले. हायकोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे FIR जे आसा आयज रेजिस्टर जाल्ली कडेन आसा. इतलेच न्हू, आमची मायनर भुरगीं धाकली भुरगीं KGची भुरगीं विदाउट हेडमास्टर परमिशन nobody can enter in the classes. That is the norms, rules of the education rule. If you want to go to the class, you have to take permission from the head of the institution. Along with them, you have to go to the class. म्हाका सांगनासतना भायले खंयचे धरून लोक हाडले आनी डायरेक्ट क्लासीनी गेले आनी क्लासीन वचून ती धाकली माणकुली भुरगीं मायनर भुरगीं KG आनी फर्स्ट स्टँडर्डचे भुरग्यांक उबे करून हातीक धरून तांकां बाबड्यांक जे आसा प्रश्न विचारले. तेंचें नांव कितें, तेंचे युनिफॉर्म खंयच्यान घालता. युनिफॉर्म घालप जे आसा कायदो खंयच ना. युनिफॉर्म कोण कसलोय युनिफॉर्म घालूं शकता. तेजेर कसलोच बॉन्डिंग ना. युनिफॉर्म घालपाक लागून सरकारान कसलोच कायदो हाडूं ना. हे कायदो हाडून आसतना सुद्दां हे वचून थंय भुरग्यांक जे आसा कोणाक गुंडाक धरून हाडले रस्त्यार वयता ते गुंडाक धरून हाडून जे आसा आमची मायनर भुरग्यांक जे आसा हांगा जे आसा तांकां प्रश्न करपाचो प्रयत्न केलो अशरफ पंड्यालान. हो फ्रॉडुलंट प्रेसिडेंट ऑफ अशरफ. आनी ताका लागून आयज सोसायटी रेजिस्ट्रारान क्लियर कर ऑर्डर पास केली अशरफ पंड्यालाच्या अगेन्स्ट की हो एक फ्रॉड. आनी हितून ताणें मेन्शन केलां
सोसायटी रजिस्ट्रान ही इज अ फ्रॉड आणि कमिटी केल्ली ती कंप्लीट जो आसा फ्रॉड आसा नल अँड वॉइड आसा आणि इम्तियाज बेपारी आणि तेजे जे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आसा हे सगळे जे आसा एक्झिक्युटिव्ह मेंबर जे आसा फंक्शन करतले आणि 5 तारीखच्यान फ्रॉम 5 जानेवारी 2025 हेणे जितले डिसिजन घेतल्या सगळे डिसिजन जे आसा नल अँड वॉइड इन दॅट डिसिजन हेणे लास्ट 1 ऑक्टोबरान म्हाकाय सस्पेंड केल्लो इनडायरेक्टली तेही जे आसा एलिगेशन जे आसा हांव तेजेर घालतलो डिफॅमेशन case yes I am going to file against Ashraf Pandyal and all the executive members who have sent for the press conference against me and against my executive judge committee त्यांचे सगळ्यांचे जे आसा हांव एफआयआर घालतलो आणि म्हाका डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनानी जे आसा म्हाका ऑलरेडी लेटर केला की तू जे कॅबिन बंद केल्लें तुजें जे चेंबर तुजें बंद केल्लें तेजेर तूं एफआयआर घाल म्हणून ताका कसलोच अधिकार ना हेडमास्टराचो चेंबर बंद करपाक that also I am going to file a separate FIR against the chairman who signed my suspension order. So हे तुमचे मुखार आयज हाडपाची गजाल आसली व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आणि हांव ताका लागून जे आसा अनेक फाटी आमचो जे आसा इम्तियाज बेपारी आनी तेजी सगळी कमिटी जे आसा हांव जे आसा कॉंग्रेच्युलेट करता. कोण मंत्री म्हळ्यार एक्स जो मिनिस्टर आसा अशरफ पंड्यालान जे सांगलें आमकां जे सांगलें की एक्स मिनिस्टर जो आसा हो तितून कंप्लिटली इन्वॉल्व आसा म्हणून. आता हो एक्स मिनिस्टर कोण आसा हे अशरफान आमकां केन्नाच सांगूं ना. आमी ताका 10 फाटी विचारलें बाबा तूं तेजें नांव घे तुका इतलो कोण फोर्स करतालो म्हणून. तो म्हणटा ना तुका टार्गेट करपाचो आपल्याक एक मिशन दिल्लें म्हणटा तो आपल्याक मिशन दिल्लें की उर्फान मुल्लाक टार्गेट करपाकूच जाय म्हणून की हो आनी हे जे आसा हे कोण आसा आयज जे चलयता आयज जे आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आसा हे कोण आसा हे पक्षाक काम करपी मनीस सगळे आमचे प्रायमरी मेंबर आसा सगळे खंय ना खंय मोर्चान जे आसा जनरल सेक्रेटरी आसा कोण सेक्रेटरी आसा सो खंय ना खंय एक फूल फ्लॅश प्लॅनिंग जो आसा हो अशरफ पंड्याला नार्को टेस्ट जेन्ना जातलो ताका व्हरोन पुजा नायकाच्या वांगडा म्हाका दिसता हेजोय म्हाका व्हरोन टेस्ट करपाची गरज आसा कित्याक होय हितून जे आसा सगळो जे आसा हितून सांपडलेलो आसा हेय हितून जे आसा भितूर आसा सगळ्याले हितून सो हेका लागून हेजोय टेस्ट करपाक जाय कित्याक हेणे नाव सांगता आमकां सांगला की मंत्र्यांचो दबाव आसा म्हणून खंयच्या एक्स मंत्रीचो दबाव आसा वो अशरफ पंड्याल विल बी इन बेटर पोझिशन टू टेल यू. उर्फान बाब तुवें म्हटलें जॉबाक लागून पयशे घेतल्या म्हणून कितले जॉबाक अशे पयशे घेतले अशे आमकां आमचो जो फ्रेंड आसा हेणे आमकां नित्य सांगला की भायले लोकां कडेन जे आसा जो एक्स जो आसा चेअरमॅन आसा तेणे भायले लोकां कडेन जे आसा पयशे उबारल्या सो आमी ती चलयेक आपोवन हाडटले आनी ते चलयेक आपोवन हाडून आमी तेजेर जे एफआयआर घालतले जे चलये कडेन जे आसा आमचे कडेन जे आसा ऑलरेडी कंप्लेंट येयल्या हांवें ऑलरेडी जे आसा अकबर मुल्ला काय इंटिमेट केलां की तुजें नांव यूज जाल्ले कडेन आसा की अकबर मुल्ला कळ्ळें तुका न्हू ज्या मनशान घेतला अकबर मुल्लाकूय आमी सांगलां की तुजें नांव यूज जालां सो तूं कितें आहा तुजी क्लॅरिटी आमचे कडेन कर म्हणून सो ही सेड ही वील डू डेफिनेटली ही वील डू द क्लॅरिटी. खंयच्या वर्साचे तुम्ही आता तुमची दोन मिनिटां लागून पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन व्हरतले कितें बीजेपी पार्टी भितर हो मंत्री कोण आसा म्हाका दिसता जेन्ना अशरफ पंड्यालाक अरेस्ट करून जेन्ना भितर घालतले आनी ताजो जेन्ना नार्को टेस्ट जातलो म्हाका दिसता अशरफ पंड्याल वील टेल एक्झॅक्टली इतलेंच न्हू म्हाजे स्टाफाक दिन दाडे म्हाजे स्टाफाक राती फोन मारून अशरफ पंड्यालान धमकी दिल्या जे स्टाफ हांगा काम करता आमचो शकील हेका धमकी दिल्या आमचो दादापीर हेका धमकी दिल्या आमी सगळ्यांनी जे आसा अशरफ पंड्यालाचे वचोन एफआयआर फायल केल्ली आसा मायना कुतरी फायल केल्या फातोडा जे आसा आमी हेजेर एफआयआर फायल केल्या मेंबर्स जवळ जवळ आसा 9 मेंबर्स हेमी सोसायटी रजिस्टराक फायल केल्या आणि बेस्ट गजाल म्हणटली सोसायटी रजिस्टरान फर्स्ट टाइम जे आसा आपली कंप्लेंटीन जे आसा सांगला की हेंचेर आनी एक फ्रेश एफआयआर सोसायटी रजिस्ट्रार परतून सांगला की हेंचेर फ्रेश एफआयआर जे आसा फातोडा पुलीस स्टेशनार जावपाक जाय म्हणून की हेमी फ्रॉडंटली सिग्नेचर्स ऑफ पीपल हू आर देअर तेंची सायन मारून दिल्या म्हणून हेणे आणि तो समीर मकानदार आसूं तो शकील जागीरदार आसूं तो आसिफ नारंगी आसूं तो जावीद मुल्ला आसूं हेंची सगळ्यांची सायन मारून तेणें दिल्या सो तेणें ती सेपरेट एफआयआर प्रत्येक मनशाची सेपरेट एफआयआर जे आसा करपाक जे आसा फातोडा पुलीस स्टेशनार हे सोसायटी रजिस्ट्रारान जे आसा कंप्लेंट फॉरवर्ड केल्ली आसा की फ्रॉडनली जे आसा हेणें अशरफान सगळ्यांचे फ्रॉड सिग्नेचर मारून ही कमिटी जी आसा ही कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आणि जितले जे आसा पयशे जे आसा विथीन 10 days ही हॅज टू सबमीट ऑल द बुक्स मिनिट बुक्साच्यान घेवन सगळे जे आसा हेणें आमचे न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट आसा इम्तियाज बेपारीक जे हाडून हेणें सबमीट करपाक बबलू तुवें मंत्री सगळ्यांत पयलीं हांव शेख रियाज सगळ्या पयलीं तुमकां हांव मिडियाक मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा आनी वेलकम करता
तुमी जाणा आसतले हेजे पयलीं तुमी हांगासर आयिल्ले आनी आशिरफ पंड्या जो आदलो फॉर्मर प्रेसिडेंट अंजुमनाचो हेणे एक हांगासर एक प्रेस घेतिल्ली. आज म्हाका खुशी भोगता देवाक कितें खरें जाय पळय न्ही तेंच जाता इतलें म्हाका खबर आसा. हांव बी एक पयलींचो चेअरमॅन अंजुमनाचो आनी आशिरफ बी आमचो एक बरो फ्रेंड. पूण ही जी घटना पळय हांगा घडलेली पळय न्ही ही अत्यंत दुर्दैवी आशिल्ली. कित्याक म्हणल्यार हेंच्यांनी कोणाकूच सांगूं नासतना आशिरफान कोणाकूच सांगनासतना आनी जनरल बॉडी म्हणून आपयली आनी कितें कितें केलें आमकां कांयच खबर ना. आनी अकस्मात दुसरे दीस एक कोणाक हाडलें आनी म्हाज्या जाग्याचेर बसयलें थंयसर आनी ताका चेअरमॅन म्हणून हेंच्यांनी कन्फर्म केलें आनी कितें कितें केलें बोवाळ जालो सगळें जालें. तिसरे दीस हेंच्यांनी एक प्रेस घेतली हांगासर. म्हाका सामको आश्चर्य जालें म्हाका आयकून सारकें हें कितें चल्लां काय म्हणून. आनी प्रेस घेता ते आनी प्रेसीचेर म्हणटा की आमी अशें केलां तशें केलां हें केलां तें केलां तें केलां. सगळें देवान आयज दाखयलां कितें तें. खरें कितें आसता देवान सत्य दाखयलां. कित्याक दाखयलां जेन्ना हें सगळें हेंच्यांनी वातावरण तापोवन दवरलें हांगासर लोकांच्या मनान एक विचित्र एक हें जालें हें कितें घडलां म्हणून हांगासर. आनी आमी कांयच करूना आमी ओग्गी रावले. कित्याक ओग्गी रावले आमी जाणा खरें कितें आसा मुखार येतलें एक दीस. आनी हेंच्यांनी कितें केलें प्रेस आपोवन हेंच्यांनी नाका आशिल्लें इस्कॉला बद्दल टिचरी बद्दल भुरग्यां बद्दल नाका आशिल्लें वातावरण तापोवन दवरलें आनी हेजेर तेजेर इलिगेशन केलें हेडमास्टराचेर म्हाजेर आनी सगळ्यांक केलें हेंच्यांनी. आनी लास्टाक म्हाका कितें जालें एक वायट दिसलें कितें खबर आहा जे आतां पळय हे पळय मेंबर पळय आसा न्ही हे मेंबर हेचे भितर आशिल्लेच. हे पळय मेंबर आहा न्ही हे कोणूच ना मेंबर आमकां खबर सुद्दां ना हे कोण म्हणून. आनी दुसरे दीस पयलें हेंच्यांनी मेंबर केला फ्रोज करून गेला. सायनी सुद्दां आमची न्हू ही कोणाचीच सायनी सुद्दां फ्रॉड केल्ली आसा हेंच्यांनी सगळ्यांची सायनी मारला. दुसरें आनी आमकां सांगून आसा जेन्ना हेंच्यांनी हें केलें पळय न्ही तेन्ना आमी विचारलें ताका कितें जालें म्हणून. तो कांयच आमकां आन्सर दिवपाक तयार ना. तो म्हणपालो पॉलिटिकल लेवलच्या मनशान आमकां हें करपा लायला तें करपा लायला मनशान सांगलें आमकां तुमी ताका विचारपाक शकता हें खबर. हांव गेला तेजे कडेन विचारपाक तेन्ना ताणें इतलेंच सांगलें म्हाका ना रे म्हणपालो हें पॉलिटिकल लेवलाच्यान प्रेशर हाडून हें केलां म्हणपालो. आतां कोणें कितें केलां तें आमकां कांय खबर ना. हांवें म्हणलें तूं आमचो फ्रेंड तुवें सांगप हें रॉंग म्हणलें काय तर ना म्हणपालो रे आपूण कांय सांगपाक शकना. म्हणलें ओके डन. मागीर काडलें आनी कोणाचेर पेमेंट नुरान म्हणटा तेगे पेमेंटाचेर ताणें हांवें सायन मारला म्हणून सांगलें ताणें. हांव चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना कोणा समज लीव दिवपाक जाय तेन्ना हांवें सायन मारपाकूच जाय. आनी पेमेंट म्हणटा पळय न्ही तें तेज्या अकावंटान गेलां हें सुद्दां प्रूफ जालें. आनी तेंचेर सगळ्यांचेर तेंचेर रजिस्टर जाल्ली आसा केस. हें पळय केस तेंचेर रजिस्टर जाला आशिरफाचेर. मागीर हेंच्यांनी कोर्टान अपील केली. कोर्टान अपील केली तेन्ना कोर्टान काडली आनी भायर मारली केस. कोर्टान सांगलें सब रजिस्टर वचून तुमी कितें आसा हें करा. सब रजिस्टरान काडलें भायर मारलें. क्लियर कट आमकां क्लीन चीट म्हणून आमी केस जिखली. हांव देवा कडेन मागता हें कितें देवान केलां हें सत्य केलां आनी खरें केल्लें आसा. आनी तिसरें म्हणजे जे वो कादर अब्दुल कादर कुंदूर म्हणटा पळय न्ही हो मनीस मेल्ला पळय तेगे डेट सर्टिफिकेट दाखयता तुमकां. ही तेगेली डेट सर्टिफिकेट. हो मनीस जेन्ना मेला जाल्यार तो जितो जावन केन्ना आयलो सायन मारपाक तेजेय सायन मारलेली आसा. हे सगळें व्हेरीफाय करून कोर्टान आनी सब रजिस्ट्रान हें सगळें करून तेन्ना फ्रॉड म्हणून अपील केल्लें आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.